पावसाच्या उदकान तिळारी धरण भरिल्ल्यान महाराष्ट्र सरकाराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान गोंयांतल्या कांय वाठारांनी बुट्टी आयिल्ली, तशेंच कांय जाणांची घरांय पडल्यान. आयतारा दीस भारत माता की जय संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी इब्रामपूर गांवांत वचून घर मोडिल्ल्या लोकांक घर उबारपा खातीर मदत केल्या. हेर वाठारांत बुट्टी येवन नुकसान जालां तांकांय मदत करतले, अशें सुभाष वेलिंगकारान पत्रकारांक सांगलें. इब्रामपूर गांवांत मटकर कुटुंबीय जे आसा, मोठें कुटुंब तें 6 फॅमिलीज एकाच हातून घरान रावणाऱ्यो आनी तांचे जवळ जवळ एक 50 लोक, तांचें घर जें आसा तें कोसळ्ळें आनी भरपूर माती त्या घरान, ढिगारो जो आसा तो जमा जालो. हांगा आसपास घरां आशिल्ल्या मुळे JCB बी हाडणें कठीण हांगा, आनी ताज्या मुळे कार्यकर्ते येवनूच माती उस्पाल्या शिवाय तांकां घरान रावूंक मेळचें ना. आतां दिसता अशें की माती आनी ताज्या नुकसानीचो हें जो अंदाज जर घेतलो जाल्यार चतुर्थी सुद्दां तांकां सारकी करूंक मेळचें ना, अशा पद्दतीचो एकूण रागरंग आसा. आज भारत माता की जय संघटनेचे पदाधिकारी एकूण 17 गांवांतल्यान 77 कार्यकर्ते उत्तर गोंयांतले ह्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम करपा खातीर आयल्या. आनी आज सकाळच्यान येवन तांच्यांनी सुमारे 100 ट्रक भरून माती, त्या व्हडल्या घराचो ढिगारो हो आसा हांगा, तर तातूंतले सादारण 30 ट्रक तांणी आतां वेगळ्या ठिकाणी जागो जे दाखयले पळय त्या ठिकाणी काडून हें केलें. सामान सगळें काडलें गेलां, थोडें सामान तांणी काडलें, पण पाणी भरल्या मुळे आनी काही अशक्य जालें. जीव वाचवणें हेंच गरजेचें अशें आशिल्ल्यान ते वेगळ्या ठिकाणी गेले सगळे. त्यामुळे सामानूय काडलें गेलां मुल्यवान अशें जालां. तर तें पयलीं उस्कून काडप, तो भाग जो आसा असो सगळ्यांनी चालू केला. आज दीसभर काम सगळे जाण कार्यकर्ते जे आसा ते करतले. हो आज जो हें आसा काम ह्या सगळ्यांचें तो गेल्या आयतारच्यान सुरू जालें. दोडामार्ग तालुका जो आसा त्या दोडामार्ग तालुक्यान सुद्दां जबरदस्त नुकसान जालें. म्हणजे हांगा आमकां लक्ष दिवपा सारकिलें एक साळ, रेवोडा आनी इब्रामपूर अश्यो 3 जागो ज्यो आसा त्यो आमकां आशिल्ल्यो. हांगा गरज दिसली आमकां आज, कित्याक करपा सारकें भरपूर आसा. त्यामुळे इब्रामपुरान सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केलें. गोवा सुरक्षा मंचाचे आमी बेसिकली भारत माता की जयचे सगळे स्वयंसेवक पदाधिकारी हे प्रवीणजी नेसवण करपी, पण हांगा गोवा सुरक्षा मंच बी म्हणून आमी जमा जावंक ना. आमी भारत माता की जय संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणून हांगा जमा जाले. आनी कार्यकर्त्यांचें काम जें वेगळें आसा हें चालू आसा. फुडें मागीर साळ आनी रेवोड्या जर कितें आवश्यकता जर भासली जाल्यार तातूंत भारत माता की जयचे कार्यकर्ते लक्ष घालतले. नुकसान जाल्ल्या लोकांक गोंय सरकारान मदत करपा खातीर आर्थीक मदत करपाचें जाहीर केलां. ते लोकां मेरेन पावपा खातीर वेळ लागतलो. गोंय सरकारान जांची नुकसानी जाल्या तांकां चवथी पयलीं आगाऊ आर्थीक मदत करची, अशी मागणी वेलिंगकारान केल्या. मरणाचो हलगर्जीपणा ह्या लोकांनी त्या तिळारी धरणाच्या ऑफिसरांनी केलो. खरें म्हणजे एका विशिश्ट लेवलचेर डेंजर झोन जेन्ना येता त्या वेळाचेर धरणाचे दरवाजे उगडे करपाक जाय ताणें. त्या वेळाचेर हानी जायना, पण हे सामकें एकदम उच्च लेवल जें आसा म्हणजे सामकी धोक्याची पातळी ओलांडल्या नंतर हांच्यांनी गांवांक जें इंटिमेशन दिवंक जाय आशिल्लें तें इंटिमेशन तांच्यांनी 6 तास पयलीं दिवंक जाय आशिल्लें. ते न दिता तांच्यांनी 1 तास पयलीं आनी कितें अशें सांगता म्हणसर पाणी आयिल्लें घराघरांनी. त्यामुळे हो पूर्णपणे हलगर्जीपणा म्हणजे हे निसर्ग निर्मित पावस पडटालोच, पण मानव निर्मित घटना जें आसा अघटीत जें घडलें ताजें हें आतां ह्या सगळ्या लोकांक भोगचें पडटा. सादारणपणे गोंयभरान जी हानी जाल्या ते सादारण 3001 शेतकरी जे आसा ते बुडल्या पूर्ण. बागायत आनी शेती आनी बागायत दोडा मार्गाचेरूय तश्यो बागायती काही जाणांनी राहिल्यो त्यो पूर्णपणे माती साचल्या थंय, अशा पद्दतीन हें जालां. त्यामुळे एक सरकारान हें दिलां, काल मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या की आमी चवथी पयलीं तांकां हें दितलें म्हणून. म्हाका दिसना चवथी पयलीं दितलें म्हणून, कित्याक कोणाचें नुकसान जालें ताचो सर्वे सुद्दां चालू जावंक ना. आमी ह्या सगळ्या कडली म्हायती दितली, सर्वे चालू जावंक ना. सरकाराचो पयसो हो जनतेचो पयसो आशिल्ल्यान अशी आकस्मीक जेन्ना आपत्ती येता आनी ताका सरकाराचें हें जबाबदार आसता, तो महाराष्ट्र गव्हर्मेंट आसूं किंवा तुमी आसूं, पण तुमची जबाबदारी न्ही. त्या दृश्टींतल्यान तांच्यांनी
चौथी नंतर देणार पर्यंत देणार म्हणून जें सांगलां आमचे ताका मुख्यमंत्र्याक विनंती आसा की तांणी चौथी पर्यंत न रावता हे ग्रस्त कोण आसा पुरग्रस्त हानीग्रस्त कोण आसा तांकां वेचून काडून तांची सादारण इतली हानी जाल्या जाल्यार तांणी एक एडवान्स रक्कम तांकां कॅश दिवपाक जाय सहयोग घेवचे त्या सगळ्यां कडल्यान जें कितें आसा तें आनी मागीर तुमी असेसमेंट करा न्ही तोपर्यंत तुमी मरा अशें नासता ह्या हातूंतल्यान जांचेर आपत्ती आयल्या पळय तांची घरां जर हें मातयेचें तरी मिळकतीची साधनां ही गांवांत खूब कमी असतात त्यामुळे फटको मोठ्या प्रमाणे जर पडला हो 10 कोटीचो आणि 20 कोटीचो न्हय साधारणपणे एक सगळें क्युमुलेटीव नुकसान गोंयांतलें जें जालां तें 50 कोटी रुपयांचें नुकसान जालां अशें आमचो एसेसमेंट जो आसा तो आमकां सांगता आमच्या कार्यकर्ते एसेसमेंट काडूंक लागले खंयचो आमी सरकाराक दितले ते सरकार मानतलो किंवा न करतलो इज अ डिफरंट मॅटर पण आमची मागणी सरकार कडेन अशें आसा चवथी पयलीं तांकां कॅश दिवंक जाय आनी सबस्टान्शियल अमावंट तांची चवथीक साजरी करपाक तांकां मेळपाक जाय हाज्या खातीर ददात ह्या लोकांक भासपाक जायना म्हणून सरकारान हें त्वरीत करचें आनी मागीर सर्वे करता आसतना जबाबदार लोकांक धाडचे NGOची मदत घेवची सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आमचो विश्वास ना सरकारी अधिकारी आपल्या बापायचो फांत जणू काय वाटला तशें करतात सरकारची तिजोरी म्हणजे जणू काय मंत्र्यांची तिजोरी असो आव हाडटात ते गरिबांची दुख्खां जांकां समजतात अशे NGOs आसा तांची मदत घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता